समथिंग हॅज स्टार्टेड कमिंग अप. तो तेचेर एवरी टायम कितें हाडलो म्हटल्यार तेचेर हाडलें आनी ते कितें जालें, गॅजेट इज नाव बिकम व्हेरी हे. मोबायल काढलो, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली आनी घातलें, सर्क्युलेट केलें. तेंचे आतां कशें जालें, एक 15-20 ग्रुप आहा, तेतून घालप आनी लोकांक नेगेटीव करप. पूण लोक नेगेटीव जायना, लोक सारके बरे विचारा. वॉट Nazir is doing, what municipality is doing, we know because we are staying in Vasco. आमकां खबर आमी हें करता रॉंग जाता, हें करता वायट करता. आमकां लोकांनी सांगना. लोक म्हणटा आमी खूश आहा कितें करता ते. सद्याक तर वास्को म्हटल्यार बाबा पयलीं डेड बॉडी आसली, खंय तरी डेड बॉडी आतां चलपाक लागल्या, जिवन जावपाक. तेका आमी खंयसर तरी स्टार्ट केला कितें तरी. आमकां तुमी खंय तरी साथ दिया. हें ऑब्जेक्शन हाडनाका. ते बोटीचेर ऑब्जेक्शन, थंयचो रॅम्प येयलोचेर ऑब्जेक्शन, खंयचो वन वे करपाक वयता दाजी जाला तेचेर ऑब्जेक्शन, अंडरग्रावंड केबलिंग आसा तेचेर ऑब्जेक्शन. अरे पयलीं घाण दिसतलें तुका. आमी हे सगळे वायरी बिरी पळोवन येयल्या. आतां वायरी ना थंयसरले. कोण येवन केन्ना चल्ला बेस्ट काम केला म्हणून कोण येना. हे लोक हॅपी आहा. लोक आमकां फोन मारता, लोक वॉट्सॅप कमेंट करता, आमकां फेसबुकाचेर घालता. हांव म्हणटा खंयच्या एका गोश्टीक कितें हें करनाका. आतांच्या भुरग्यांक बरें कितें जाय जाल्लें जाय. आमकांय जाय. आमी भुरगीं आसतना गार्डन तशेंच पाड पडलेलें. आमची भुरगीं पासून तशेंच गार्डनान यूज केला. तुमकां खबर आहा लास्ट टायम आनी एक रिपोर्टरान थंयसर वचोन पयलें गार्डन हाव इट वॉज. बेवडा बसता थंय, मागीर आनी कितें बसता. आमी धाडटा पुलिसांक. पूण कितें आहा, पुलीस एवरी टायम एकाच जाग्याचेर वचोंक शकना. आमकांय ते थंयसर कितें तरी जाल्लेलें ब्रायट. दीस थिंग वेन इट्स कम्स समथिंग वील हॅपन. मागीर थंयसर तुका आनी टेन्शन ना. इवन दो आमी आतां बांदेकरान न्यू गार्डन हें केला, रिनोवेट केला. इट लुक्स व्हेरी गुड. सो मेनी पीपल कम्स एट मॉर्निंग 6 o'clock 5 o'clock एक्सरसाइज मारता. दे आर हॅपी. ते रेडिओ FM एंटरटेन आहा सगळ्या. इवन दीस गार्डन विथ चिल्ड्रन पार्क इज देर. ते पासून आमी त्याचं रेजोल्युशन आमच्या आमदाराक दिला. ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तें करता. अँड वॉट यू वॉन्ट इन वास्को. हे आतां एक बोट येयली, ते म्हणटा बोट येयलें एक्सिडंट जाता दिसतलें. फाल्यां तर शिवाजी घातला तेकाय पळय जाल्यार एक्सिडंट जालें. जावंक ना न्हू. वी आर लकी. आमकां जो फूड कोर्ट प्रोजेक्ट जाचेर तो उलयला, that project is, we are lucky that we are one of the two in entire state of Goa. One is Valpoy and one is Vasco. And this is complete pan India आणि प्रोजेक्ट केला. स्ट्रीट फूड वेंडर्सांक एकठांय हाडून एक बरो फूड कोर्ट, एक नायस खवगल्ली टायप ऑफ हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. So instead of welcoming, appreciating, giving positive here we are getting all negative feedback. लोकांकडल्यान भयंकर enthusiasm आसा. तुम्ही पळयला सगळ्या कडेन स्ट्रीट फूडाचे. पीपल एन्जॉय इटिंग स्ट्रीट फूड. पूण ताका जर एक बरो सेटअप मेळ्ळो, बरो एरिया मेळ्ळो, बरो इट्स अ क्लीन स्पेस मेळ्ळो. बिकॉज देर आर सम इट्स अ टेम्पररी थिंग. But it has a format, and when you do projects like that in a format, it looks good. So I think it will add color to the city. I think garden amcha already आमी forest department proposal gala ki that garden should be done, the children's park. The other side of the garden already it is being done. We have the fountain done up, we have CCTVs in place, आमचे green gym जाला, मागीर पाथवेज, खुबश्यो गोष्टी थंय अजून जावपाच्यो आसा. सो एक ते दोनी गार्डनाक आमी कितें तरी एक एलिवेट करपाचो जो प्रयत्न चल्ला. वी आर डुईंग इट विथ आवर हार्ट. आनी म्हाका दिसता इन द इयर्स टू कम, इन द कमिंग, बिकॉज दीज थिंग्स डोंट हॅपन ओवरनायट, बट द प्रोसेस इज ऑन. बिकॉज आतां तो प्रोसेस करून करून वर्स 1.5 वर्सान तें गार्डन तुमी आतां पळयला फ्रॉम नथींग टू वॉट इट इज हॅपनिंग. सो तो वॉय गार्डन जो आसा, चिल्ड्रन्स पार्क आसा, त्या सायडीन जो आतां तो फूड कोर्ट येता, हे सगळें जातकीर एक सिटीक मातशी शोभा येतली, एक कितें तरी वायब्रन्सी येतली, लोकांक खंय तरी येवन बसपाक एक जागो मेळटलो.